नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप अँड अवे सगळ्यांक येवकार. अंतरिक्ष अप अप अँड अवे हो प्रोग्राम आतापर्यंत खूप एपिसोड जालाय. एक म्हणजे बेसिकली आम्ही हातून एस्ट्रॉनॉमी बद्दल, आमच्या ब्रह्मांडा बद्दल तुमच्याकडे खूपशी नवी माहिती पावयतात. ताज्या बद्दल नवें ज्ञान, डेली रिसर्च जो चालू आसा तोय पावयतात. पण अनेक सायडीन आमी पळयल्यार हे प्रोग्रामांतल्यान आमी खूप कितें तरी शिकोवपाचो प्रयत्न करतात. एक इंटरॅक्टीव आनी एक स्टडी मटेरियल कसो हो प्रोग्राम तुमच्यांनी यूज करपाक जाता. एस्ट्रॉनॉमी ही खूप सुंदर हॉबी आसा. जर तुम्ही तातूंत इन्वॉल्व जाले जाल्यार मागीर तुमी फाटीं पळोवचे नात. इट इज लायक अ वन वे जर्नी की एकदां एस्ट्रॉनॉमीन जो पडटा, इतलो सुंदर आसा हो ब्रह्मांड, इतलें शिकपाचें आसा, फाटीं हातून येवपाचें कांय मार्गूच ना अशें आमी म्हणलें आतां. तर लास्ट टायम आमी एस्ट्रॉनॉमीचो अभ्यास, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, लॉट ऑफ न्यू स्टडीज एस्ट्रॉनॉमीचे करपा खातीर इंटरनेट अपलोड केल्लो. इंटरनेटा बद्दल आमकां शिकोवपाक आमच्या प्रोग्रामान आमचे थोडे फ्रेंड्स आयिल्ले, यंग भुरगे तरणाटे आयचे, जांकां इंटरनेटान खूप इंट्रस्ट आसा. सगळेच इंटरनेटार बशिल्ले असतात, पूण सगळोच ताजो कितें बरो उपयोग करता अशें म्हाका दिसना. पूण हांगा खूप भुरगे अशे आयिल्ले की ज्यांनी इंटरनेटाचो बरो उपयोग करून एस्ट्रॉनॉमी शिकपाक ताजो उपयोग केलो. तर इंटरनेट अँड एस्ट्रॉनॉमी हो प्रोग्राम फुडें व्हरपाक आज जे आमच्या स्टुडिओन म्हजे यंग फ्रेंड्स आयल्यात, तांची आमी एक ब्रीफशी वळख करून घेवया. हॅलो, म्हजें नांव एरन वेगस. हॅलो, हांव शारंग आमोणकर. आणि हांव राज कुंकळकार. लास्ट टायम आमी इंटरनेटाचेर वचून हजारांनी वेबसायट्स एस्ट्रॉनॉमीच्यो मेळटात. पण तातूंत इम्पॉर्टंट कितें आनी तातूंत खंयच्यो आमकां स्टडी करपाक हेल्प करतात, भुरग्यांक प्रोजेक्ट्स करपाक यूज जातात. इवन टिचर्सांक तुवें एक वेबसायट दाखयल्ली न्ही, सोहो. सो टिचर्सांनी सुद्धा स्टडी मटेरियल डायरेक्ट डावनलोड करून क्लासरुमान यूज करपाक शकतात. असले थोडे वेबसायट आमी पळयल्ले. शारंग, तुवें म्हाका एक मॅगझिना बद्दल सांगिल्लें, स्काय अँड टेलिस्कोप. सो आनी म्हाका थोडे फीडबॅक मेळ्ळो की स्काय अँड टेलिस्कोप इज नॉट द ओनली मॅगझीन. खूप मॅगझीन आसात आनी तातूंत एस्ट्रॉनॉमी मॅगझीन इज ऑल्सो इक्वली गूड म्हणून. सो आयचो प्रोग्राम आमी एस्ट्रॉनॉमी ह्या मॅगझिनान सुरू करूया. ताजे बद्दल आमकां कितें तें थोडेशे ब्रीफ डिटेल दी. हां, एक्चुली हे एस्ट्रॉनॉमी मॅगझीन एंड द स्काय अँड टेलिस्कोप मॅगझीन सिमिलर आसा. ऑलमोस्ट सेम आसा. ही होम पेज ताजी. दिसता हाजेर खूप इन्फॉर्मेशन आसा. आनी इफ यू लुक एट द टॉप रायट कॉर्नर, तुका सन, मून, मर्क्युरी, व्हिनस, मार्स, जुपिटर, सॅटर्न हांचे तुका रायझींग अँड सेटिंग टायम कळटा. तो केन्ना तुका पळोवंक मेळटलें. आकाशान जर कोणाक पळोवपाचे आसात प्लॅनेट्स, जाल्यार खंय रायज जातले, केन्ना रायज जातले, ही डेटा हे मॅगझिना वयल्यान तुमकां मेळूंक शकता ऑनलायन. हांगा लोकेशन सेट करपाक जाय न्ही? हय, लोकेशन सेट करूंक जाय. आनी यू कॅन ऑल्सो go to like the next day's timings also you can get by setting the future predictions. Like in the magazine, like how we had in Sky and Telescope, जसं आमकां current issue पळोवंक मेळटालो, हातूंय पळोवंक मेळटा हांगा current issue. And so मॅगझिनाचे सगळे इश्यूज पळोवंक मेळटा. आणि in this you can actually see the first few pages of the magazine. म्हणजे इंटरेस्टिंग आसा काय ना. And हाजो इंटरफेस बरो इंटरॅक्टिव्ह आसा, as if you are really reading the book. म्हणजे पेजेस ओपन जाता. ओके, अशी पेजेस दिसता. हय. सो एक्चुअली मॅगझीन थोडोसो तरी तुमकां ऑनलायन वाचूंक मेळटा. मागीर म्हाका दिसता सगळो वाचपा जाल्यार घेवपा तेन्ना सबस्क्रायब करूंक जाय. बरें आसा. आनी न्यूज अँड ऑब्झर्विंग ह्या टॅबान तुका एस्ट्रॉनॉमी न्यूज मेळटा. मिन्स इट कीप्स यू अपडेटेड. म्हणजे हेडलायन्स मेळटा. एंड इफ यू क्लिक ऑन देम यू गेट द होल थिंग, होल न्यूज. मागीर स्काय दीस वीक आसा, म्हणजे एवरी एक दिसाचो तुका सांगता वीच ऑब्जेक्ट इज इम्पॉर्टंट टू सी, मिन्स ऑर वर्थ सीइंग. म्हणजे आमकां हो मॅगझिनाचो वेबसायट यूज करून एस्ट्रॉनॉमी शिकपाक मदत जाता. एवरी डे आयची स्कायान कितें इम्पॉर्टंट आसा तें वन बाय वन आमी शिकूं शकता. ओके, सगळी डेटा हांगा दिल्ली आसता. तुका यू कॅन ऑल्सो सी स्काय दीस वीक, स्काय दीस मंथ. आनी तांचो एक स्टार एटलस आसता. म्हणजे जशें आमी स्काय मॅप जशें आमकां अर्थाचो आसता तसोच स्कायाचो आसता. अँड दे हेल्प यू पिन पॉयंट द ऑब्जेक्ट यू वॉन्ट टू सी. ताजे फुडें आसा, म्हणजे आतां तुका जर कितें क्वेरी आसा जाल्यार हांगा आस्क एस्ट्रो म्हणून आसा. तांकां तूं एक ईमेल धाडपाची आनी ते तुका रिप्लाय करतात. म्हणजे ही वेबसायट इंटरॅक्टीव आसा. सो भुरग्यांक जर आमचे दर्शक आसात तांकां कितें तरी विचारपाचें आसा अबाउट एस्ट्रॉनॉमी, ते क्वेश्चन हांगा मारले जाल्यार तुका दे सेंड यू द रिप्लाय टू तुमच्या ईमेल आयडीचेर ते रिप्लाय धाडटा. ओके, टू युअर क्वेरी. ओके, सो तो नोट करात. म्हाका दिसता तुमी पेन आनी पेपर घेवन बशिल्लेच आसात. हे वेबसायटीन हें इम्पॉर्टंट आसा की तुमी क्वेश्चन विचारूं शकतात आनी तुमकां एस्ट्रॉनॉमी बद्दल आन्सरां मेळूंक शकतलीं. ओके, फुडें कितें आसा? फुडें मल्टीमिडिया. इन मल्टीमिडिया तुका म्हणजे गॅलरी, तुका पिक्चर्स मेळटा. एंड दे हॅव समथींग एज पिक्चर ऑफ द डे. एवरी डे एक इमेज आसता. लायक हियर वी हॅव द सन. आणि खरो फोटोग्राफ. एंड यू कॅन एक्चुअली डावनलोड इट आनी तुका म्हणजे यूज करपाक मेळटा. ओके, म्हणजे फ्री डावनलोड करपाक मेळटा. करूंक मेळटा. बरें आसा.
फुडें मागीर तांची एक कम्युनिटी आसता, दे हॅव ऑल डिस्कशन आनी जर तुका इफ यू वॉन्ट टू जॉइन इट यू कॅन आस्क देम एंड इट हॅज अ स्मॉल फी. राज, हे कम्युनिटीज म्हणून आसा न्ही, वॉट एक्झॅक्टली कम्युनिटी म्हणजे ऑनलायन खूप कम्युनिटीज असतात, सो हाजी कम्युनिटी वॉट एक्झॅक्टली इट इज? बेसिकली असे फोरम्स म्हणून असता जातून ॲस्ट्रोनॉमर्स, ॲमेच्युअर ॲस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओव्हर द वर्ल्ड ते भाग घेता आणि एकामेकाचे डाऊट सॉल्व करता. डिस्कशन जाऊ शकता, लायक हाव वी डिस्कस अबाउट वेरियस थिंग्स. ते डिस्कस करता अबाउट म्हणजे तर टेलिस्कोप आयला लेटस्ट खंयच्या मार्केटान, ताजे कशें आसा, रिव्ह्यूज कशे आसा, परफॉर्मन्स कसो आसा. म्हणजे एक वर्ल्ड वायड कम्युनिटी जी आसा ज्यांका आकाशाकडे पळोवपाक आवड आसा ते हाजेर एकठांय जाऊ शकतात ऑन दिस वेबसाइट. आणि दे हॅव समथिंग नॉट स्टार डोम, म्हणजे तुका आतां तुजो स्काय कितें आसा करंटली, तुका रातचो कितें वयर दिसता, यू कॅन जस्ट पुट युअर लोकेशन ओवर हियर, द सेटिंग, द लॅटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, युअर टायम झोन, आनी तुका मेळटा मागीर तूं कितें स्काय आसा तुजो. सो हो जालो आमचो मॅगझीन एस्ट्रोनॉमी. सो एस्ट्रोनॉमी मॅगझिना उपरांत आमी डायरेक्टली येवया एक अशे गजाली कडेन जे सगळ्यांक पिशा लागिल्ले आसा. हांव कित्या बद्दल उलयता तुका खबरूच आसा एरेन, फेसबूक. फेसबुका शिवाय कोण जगना हाली, आमच्या तरणाटे तरी जगत नात. तर फेसबूक आनी एस्ट्रोनॉमी हाज्या बद्दल एरीन आमकां कितें तरी सांगतलो. ओके, सो आमी जायते तरणाटे फेसबुकाचेर पांकल्यात. ओके, घरा फक्त एकूच काम करतात भुरगे, फेसबूक. मोबायलारूय फेसबूक, कंप्युटरारूय फेसबूक. फेसबुकाचेर आमकां पेजीस मेळटा. सो different website has their pages and there are separate pages also. Okay. Aside from social networking and chatting and all these things, we can look at these pages also and learn something. Exactly. Okay. So these are your pages. There are I have सगळे पेजेस आसा फेसबुकाच्यो, प्लीज नोट करून दवरात. आणि जेन्ना फ्री आसात तेन्ना तुम्ही ऑनलायन लॉग इन करात आणि हे सगळे इन्फॉर्मेशन तुमकां मेळूंक शकतले. हांवें 5 इम्पॉर्टंट पेजेस अशे सिलेक्ट केल्या. सो हांच्या बद्दल तूं सांगतलो. So the first one is space.com. So anga search baran geल्यार space.com. Yeah, just type in space.com and you'll get your, it is the first one over here. Okay. So space.com ही पेजेर कितें इन्फॉर्मेशन मेळटा? So this is the space.com page. Okay, so कितें जाता फेसबुकाचेर आमकां एक टायमलायन मेळटा. सो द न्यूज आमचे फ्रेंड्साचे नाल्यार कोणाचे, this also the latest news, it shows up in your timeline. So whatever happens, it is directly updated. You don't need to go to their page and then it will automatically come. Okay, so space.com is a very interesting. You also get different types of multimedia and images. Okay, so as multimedia is in कितें आसता? They upload videos, pictures, all sort of stuff. Here you can see सनाचो एक व्हिडिओ आसा. And also very important facts in astronomy अशे. Data and facts also. एरेन हे सगळे आमी डाउनलोड करून सेव्ह करपाक शकतात. हय, you can easily save the picture. यूज करपाक शकतात. Suppose you are interested in astronomy. You want to make your friends also aware of what is going on. You can easily share their links. So your friends will also receive the updates after this. The next one is of course important, very important, NASA. Very important. Yeah, NASA. Very important. Aside from their site, see त्यांची ऑफिशियल वेगळी वेबसाइट आसा. ही त्यांची फेसबुक पेज. चडशे जाण आता फेसबुकाचेर असतात. So directly whatever they upload, straight away you get it in your timeline also. Okay, हे फेसबुक पेजीक आमी कशे लिंक करपाचे? नासाची. NASA is actually, you type in NASA in the search window as I have shown you before. Over here. Yeah. Here you can see. You don't need to type the whole thing. You just type in NASA. Facebook अनुचून NASA type करपाचे. Yeah, you can type NASA over there. Then we come to the Hubble. Hubble Space Telescope. अतून इंटरेस्टिंग जे असता की लेटेस्ट इमेजेस they upload their latest images, the best of their latest images. म्हणजे हबलाचे आमी सायटीन गेले जाल्यार आमकां भरपूर इमेजेस मेळटा. पण हाजो फायदो असो फेसबुक हबल पेज की तांणी बेस्ट फोटोग्राफ आमी फेसबुकार दितात. ओके, सो अँड also you can interact by commenting and you also get feedback. So एरन एक तुका विचारू सोदता, तू फेसबुकार जेन्ना हबल पेजेर लॉन्च करता आणि इंटरॅक्ट करता, सो डज युअर कमेंट रीच द सायंटिस्ट इन नासा? See, the scientists, I don't think they have so much of time as to read everyone's comments. There are millions of people on Facebook. They have their moderators who
look at the stuff, and if they find your comment important enough, they will forward it. They will look at it and they will get back to you. So this website is very much in NASA's control. Yeah. So you can reach to NASA scientists also. You can, but a better way would be to contact them through their website. NASA. This is a Facebook page mainly for social interaction. Social interaction. Okay. This is an example of image they sent. This is of the Tarantula Nebula. So one very latest image. ही हबलाची इमेज त्यांनी अपलोड केली. हय. Okay. Okay. Next म्हणजे APOD. That is Astronomy Picture of the Day. Okay. त्यांची एक वेगळी साइट असता, पण they also have a Facebook page. This is also similar to the best image of the day, but this is on a much bigger level. So this is the Astronomy Picture of the Day. It is selected. There are various images sent from all over the world, and each day they upload one. हे photographs नी, they are only photographs or त्यांचे information भी मेळटा आमका? Mostly they are photographs, but you get captions also, and if there is something very relevant to link, they will put a link to their picture, and then you get more. Actual website open करून आम्ही हे करता. As you can see here, a very beautiful image taken. This is also, and the thing is, these are submitted by people, normal people. They don't. म्हणजे तुमच्यासारखे भुरगे ज्यांका इंटरेस्ट आसा एस्ट्रोनॉमीन. Okay. So this is an image. So all over the world जितले भुरगे who are interested in astronomy come together on the Facebook pages. आणि एक जी ESO astronomy, European Southern Observatory. Okay. So this is an observatory in Europe. So here we have mostly information from their telescope. Whatever they get, more of data actually. Not too much of multimedia. There are photos, but they share more of their data that they get. Okay, so you can use that data for research. Yeah. बरोबर. And with their data, they also send a link. इतले इंटरेस्टिंग पॉइंटाचेर म्हाका आनी खूब शिकनशें दिसता, पण आतां आमचो ब्रेक घेवपाचो एक ब्रेक घेवपाचो टायम आयिल्लो आसा, आनी राज कुंकळकारानूय आमकां खूब इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हाडलां जें तुमकां डेफिनेटली हेल्पफूल जातलें एस्ट्रोनॉमी शिकपाक आनी आमच्या युनिवर्सा बद्दल आनी माहिती एकठांय करपाक. रोखडेच परत मेळुया एक ब्रेक घेवन.